मुंबई पोर्टा वयल्यान 154 खलाशी पावले गोंयांत. वास्को दवरले 90 जणांक. राती कडेन आनीकय कांय जाण पावू येतात. वास्को शारांतल्या हॉटेलांनी क्वारंटायनिंग दवरपाक थळाव्यांनी केलो विरोध. क्वारंटायन केल्ले लोक दिसले भायर भोंवतना. शारांत पातळू येता व्हायरस असो वास्कोकारांनी उक्तायलो भंय. राज्यात सापडल्यो नव्यो कोविड पॉझिटिव्ह केसी. पूण सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाचे बाबतीत लोक अजूनही दाखयतात घाळपण. भौशीक सुवाता वयली गर्दी जावन रावल्या चिंतेचो विशय. खासगी बोटी लागल्यात दर्यांत धांवपाक. लॉकडावनाचे पडला कोणाक. आगरवाडो चोपडेकारांनी घातलो बोट धन्या बरोबर वाद. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. मुंबई पोर्टा वयल्यान आयिल्ले 154 खलाशी गोंयांत पावल्यात. 59 खलाशी पत्रादेवीच्या मार्गान गोंया पावले. भायल्या देशांनी आडखून पडिल्ल्या गोंयकारांक बरे तरेन गोंयांत परत हाडपा खातीर गोंय सरकाराचे अधिकारी केंद्रीय विभागा कडेन सेगीत संपर्क साधत आसात. मुंबई पोर्टा वयल्यान आयिल्ले 154 खलाशी गोंयांत पावल्यात. भायल्या देशांनी आडखून पडिल्ल्या गोंयकारांक बरे तरेन गोंयांत परत हाडपा खातीर गोंय सरकाराचे अधिकारी केंद्रीय विभागा कडेन संपर्क साधत आसात. 59 खलाशी पत्रादेवीच्या मार्गान गोंया पावले. 3 बसींतल्यान गोंयचे खलाशी वास्को आयले. ह्या वेळार पुलिसांचो कडक बंदोबस्त आसलो. कांय जाणांक हॉटेल फ्लोरा ग्रँडात दवरले, बाकीच्यांक आनीक एका हॉटेलात दवरले. अजून काय खलाशी येतले अशी शिपिंग कंपनीन माहिती दिल्या. 68 crew members have been brought here to Goa from the Seven Seas Voyager, and JM Bakshi, the company which has got them here, the agents for the owners, we did their COVID tests on board the ship, and once all of them had their COVID negative results, they were all put in a sanitized bus as soon as they disembarked from the ship, and they have been brought directly to the hotel where they will be quarantined for 14 days as per requirement of state government. And state government has been very supportive by the health services, the collector's office, secretary shipping. They have been very helpful. So they will be all put up here for 14 days. They are all COVID negative, and they all have their certificates of COVID negative. All are local Goan boys. How many of them have gotten today? We have gotten 68 people. Which ship, sir? This is the Seven Seas Voyager. Okay. Because they are trying to bring all the seamen together at different parts of the country, overseas, and then bringing all the Goans. So we are planning, there is going to be a ship which will bring another 400 Goans. Most of the people who are coming to Goa will be Goans, because we have so many seafarers working all around the world. So we have a ship which will bring about 400. There's another ship that will bring about 800. Then again there is another ship that is bringing 500. So there are at least 5 or 6 ships that are already lined up. But we are trying to support the state government by staggering it, so that in one go you don't have too many people, and it does not put pressure onto the local authorities. The police department, the health department, they have been absolutely amazing. The next ones which I have been talking about, this 400 and 800, they all are going to be brought directly over here. They will be first tested. After they are tested only, then they will be allowed to walk out of the port limits. Otherwise they are not allowed to come out of the port limits. 3 बसींतल्यान पयले बॅचींतले 68 खलाशी गोंया पावले. 50 जणांक HQ हॉटेलात, जाल्यार 18 जणांक फ्लोरा ग्लँड हॉटेलात दवरल्यात. खलाशांची दुसरी 90 जणांची बॅच सांज मेरेन पावतली. गोवा 365 खातीर वास्को आनी मडगांवच्यान हिरू महाले आनी संदीप तुयेंकार. क्वारंटायन करपा खातीर वास्को शारांत खलाशांक दवरपाक वास्कोकारांनी विरोध केला. सरकारान तेंची वास्कोच्या कांय हॉटेलांनी क्वारंटायनाची सोय केल्या. ताचे फाटले रजाव सांगतना लोक म्हणटात, क्वारंटायन केल्ल्या लोकांक आमी वाठारांत भोंवताना जनेलां उक्ती दवरून रुमांनी सिगरां उडटाना पळयल्यात. ज्या हॉटेलांनी ह्या लोकांक क्वारंटायन करपा खातीर दवरल्यात ती लोकवस्तीत आसात. थंय तांकां दवरपाक जाय नासले. आज सकाळीं 68 खलाशी वास्को पावले, जाल्यार आनीक 86 खलाशी सांज मेरेन येयले. I just want to say that they must be inside only. They must not be let out so that they cause a problem to other people. Just for our safety. The government has got them for their safety and our safety also, but they must not be let out at any cost by the hotel people and the police. आमकां एक भिरांत पडलेली आहा हिंगा. काल सावन आमी पळयता, काल आमी देखून सगळे एकठांय जावन हॉटेलां येवपाक वचताले, म्हणल्यार काल जावंक ना. आयज चड कोण आमी वयतले. ही रेजिडेन्शियल एरिया, आनी ही खंय क्वॉरंटायन करपाची देखून आहा जाल्यार ही जी आयसोलेटेड हॉटेल आहाय थिंग दवरपाचें.
न्हूय रेजिडेन्शियल एरिया तितून एक भुरगीं धाकलीं भुरगीं आख्खी हिंगा आहाय आनी आतां आमकां एक भिरांत पडलेली आहा आमकां हे भाशेन हें दुयेंसां आमकां हें जायत म्हणून आमच्या गोंयांत कांय ना बरें आहा आतां भायलो लोक हे पळय महाराष्ट्राची गाडी येताय आतां खंय सावन हाडटाय कितें आमकां कांय खबर ना ताका आमकां भिरांत पडलेली आहा आतां आनी चिंताले आमी आयज देखून सगळीं आख्खी हिंगा आहाय तो वचोन हॉटेलाक वचपाक आमचो निशेध हें करपाक. Anything on the newspaper also now? They should have put on the newspaper. They said what Vasco residency. It's not Vasco residency. This is a hotel here. Without any their communications, how can they put this in? We have to get against this now. We have to raise our voice against this. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आमी खंय वचप ना रावपाक ना खावपाक आमकां परत आमच्या गांवांक धाडात. शुक्राराक गोंयांतल्या स्थलांतरीत कामगारांनी सरकारा कडेन मागला. हांगासर बिहारचे आणि झारखंडचे असे 300-400 लोक आसा आणि ह्या लोकांक दिक्कत आसा जेवणा खाणाचे आणि हेका लागून आमी आज कोणी तरी आमकां फोन केल्या कारणान हांव PI परवरी PIक मेळ्ळे. तेंच्यांनी खूब हेल्प केलो. कलेक्टरा कडेन फोन केलो. तेंचे कडेन स्वता कडेन जे कितें कडधान्य जावं तांदूळ पीठ बीठ आसले ते आज तांकां हाडून तेंच्यांनी दिल्ले आसा. इवन कलेक्टरा कडेन सुद्दां PI उलयलो. परवरी PI उलयलो आणि PI उलयतकूच PIन तेंच्यांनी सांगला हे लोक चड करून आपल्या गांवान वचूंक सोदता आणि हेकाच लागून आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन कलेक्टरा कडेन जाता तितले बेगीन ह्या लोकांक झारखंडाक बिहार जंय आसा तेंच्यांनी ऑनलायन कलेक्टरा कडेन सगळे आपले प्रोसिजर केल्ले आसा. जशी ट्रेनाची हे जातले तेंच्यांनी तांकां वचपाक लागून हे करपाचें आणि फाल्यांच्यान PIन तेंची कलेक्टरा कडेन सांगून जेवणाची सुद्धा व्यवस्था केल्ली आसा. हे लोकांक थोडे कोणे हाडून दिले तेंचे आजपर्यंत चल्ले. हेच्या फुडें आतां चलपाक लागून आमी PIक दाखयल्ले आसा आणि सगळे यांची व्यवस्था करची म्हणून मागलेले आसा. यहाँ दीजिए समस्या जो भी है मजदूर के बारे में अभी सूखा लकड़ी से खाना बना रहे हैं अभी. उसके बाद जब वर्षा गिरेगा तो हमको क्या करेंगे पता ही नहीं लगेगा. भूखा मरेंगे क्या करेंगे पता ही नहीं लगेगा. यही उम्मीद है कि हमसे यहाँ का सरकार से कि हमको घर भेज दीजिए. आता घेऊया एक ल्हानसो विसर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत नव्यो कोविड पॉझिटिव्ह केशी सापडल्यात पूण लोक कशेच सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनात. सेक्शन 144 लागू केला तरीकय आपल्याक जाय तशे लोक भोंवतात. ना कायद्याचो भंय ना जिवाचो. हो म्हापशेचो शुक्रारचो बाजार. बाजाराचो दीस म्हणटकच गर्दी जावपाचीच पूण 144 कलम आसतना हे देखावे पळयल्यार कोरोनाच्या काळांतलो न्हू तर सदचोच बाजाराचो दीस कसो दिसता. वास्को मार्केटात सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनात अशी सामाजीक वावुरपी तारा केरकाराची कागाळ आसा. गजाल गंभीर आशिल्ल्यान सरकारी अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालपाक जाय अशें ती मागता. हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता आज आमकां अभिमान आसलेलो की गोंय हे आमचें ग्रीन आसा म्हणून आणि हेका जबाबदार आमीच आसलेली आणि आतां हेका रेड करपाक सुद्दां आमीच जबाबदार आसतली. गोंयांत दुकानां बिकानां उगडून दवरून गेली जाल्यार आमी दुकानार बिनदास वयता. थंय आमी आपले डिस्टन्स दवरिना तोंडान मास्क घालिना. कितें जावचें पडलां अशें म्हणटा. आमी ग्रीन झोनान आसा आणि आपली सयऱ्या दायरांगेर मुद्दम भोंवपाचें काम चालू केलां. हे कित्याक काय म्हणटा आमी हे असले करून कितें दाखोवपाक सोदता. आज महाराष्ट्राच्यो गाडयो येता म्हणून जाय त्या लोकांनी गांवांनी काटे घालून दवरले वालोर. जाय त्या लोकांनी फातर घालून दवरले वालोर. अशे जेन्ना लोक गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता तेन्ना बरें दिसता. आज आमी झगडी करपाचे न्हू. आमी मागता लोकांकडे रिक्वेस्ट करता लोकांकडे की जे कितें चल्लां तेका लागून मातशे कूल जायात आणि लोकांक लागून कितें बरें करपाक लागून आमकां बरें करपाक लागून आमी सपोर्ट करया. गोवा 365 खातीर म्हापशे आनी पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा आनी अमर चावरिया. गोंयचो पर्यटन व्यवसाय बंदच जाला पूण पयशेकारांची जीण मजेत चल्ल्या. आगरवाडो चोपड्यार कांय खाजगी बोटी बांदून दवरल्यात पूण तेंचो सध्या वापर जावंक लागला. ताका लागून थळावे फुर्योज जाल्यात. हे लोक सोशल डिस्टन्सिंग पाळी नाशिल्ल्याच्यो तांच्यो कागाळी आसात. पाच बोटी ना तुमच्या
तुझ्या बोटीन ते पण गोयकार तुझ्या बोटीन गोयकार महाराष्ट्रातली गोयकार हिंगा रावता म्हणून गोयकार रे हिंगा रावता म्हणून गोयकार गोयकार आधार कार्ड ते म्हाका लावणार रे हांगा रावता ती गोयकार रे असं किती गोयकार झाले की पयस राव असो तू पयस राव असो इट इज प्रायव्हेट बोट permission to first you would permission show me the permission get the permission get the permission अरे lockdown whatever it is get the permission कोणाची विचार I'm the local here okay and this is my village I'm not outside of my village okay I'm not outside my village okay okay बाबा ओय बाबा ह्यो बोटी घेऊन भोपेंच्या विरोधात आगरवाडो चोपडेच्या थळाव्यांचो वाद झाला. थळाव्यांचे म्हणणे सगळे व्यवहार बंद केले तरी काही सोशल डिस्टन्सिंग बी पाळीनासतना कायदो मोडून ह्यो बोटी कश्यो कितें धांवतात. कितले वर्सां जाली ही बोटी दोनूय आसता हांगर कितले वर्सां फाटल्या दिसांनी आमी बोटीची पार्टी जाल्ल्यान आमच्या लोकलांनी आमी प्रेस घेतलेली तेन्ना रिक्वेस्ट केल्ले ऑफिसरांक कित्याक ही बोटी काडा ट्युरिस्ट बोटी बावडे आमच्या लोकलांक हांगर गणपती पायतना खूब त्रास जाता ती रात दीस बोटी हांगर आसता कित्याक लागून ताका कोणी दिला परमिशन पंचायत म्हणटा आपूण दिवना परमिशन पंचायतीन दिला कोणी दिला ते परमिशन पळया ही ताबडतोब बोट काडा ही हांगरली गव्हर्नमेंट सेमाक सांगता बोटान ताबडतोब बोट काडपाची आणि हे बोटी जे आता ट्युरिस्ट बोट आयज गेल्ले ते फुल स्पीडीन गेल्ली तांकां स्पीड कितें दिला खाडेन आमच्या खाडेन फिशरमॅनाची खाडी फुल स्पीड वचना हे सगळे मोटर आतां कॅप्टनान चेक करपाचे हांगर येवन आणि कशें परमिशन दिला तांकां हांगर एंकर घालपाक हांगर बावड्यांक लोकांक देवोंक मेळना भुरग्यांक हांगर आतां आमचे अख्खे डिपार्टमेंट गोंयांत म्हणटा ते पुलीस बावडे त्रास काडटा पुलिसांक आमच्या त्रास करता पण पुलिसांक सांगता हांव रिक्वेस्ट करता की लोकलांक त्रास करूं नाका लोकन खंय लागीं कोण आतां पळय शिवोलेसून आमी शिवोले मार्केट आमकां मार्केट आतां ओपन ना शिवोले आमचे मेन हे फार्मासी आनी कितें हाडटा ते कोण वयता तांकां वाड्यांक सांबाळ तुमी ते हेल्मेट मास्क घालून वयता ग्लास मिदना न्हू मिरर सायड मिरर मिदना न्हू तांकां सांबाळा आणि हे तुमकां जर केसी करपाच्या प्रायव्हेट गाडयेन हे सामान व्हरता तांकां धरा तुमी आणि आमच्या हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता पुलिसांक आमकां आनी एक गाडी दिवपाची एक गाडी पेडण्या एक गाडी पावना तांकां आतां पावपाक लेट जाले आणि तो आतां कोण येयल्लो तो हांगर आमच्या लोकलांक धमकी दिता आपूण सीएमाक आपयता ऑफिसरांक आपयता तुमकां दाखयता कितें ते अशें धमकी बी दिवं नाका तुमी कित्याक लोकल आमी हांगर लोकलांक त्रास करूं नाकात हे ट्युरिस्ट भायले बोटी आमचे गोंयकारांची एकूय बोट नाही सगळे भायल्यांचे बोटी ताबडतोब ह्या बोटीचेर एक्शन जावपाची आणि लोकलांक अशें हे करपाचें ना आतां व्हायरस जालेले आहा हे 5 जाण येयलेले आहा 5 जाण भितर एकटे कोणी जालेले आमी आख्खो गांव खबर जातलो सीएमाक रिक्वेस्ट करता हांकां भायले जे येता तांकां ताबडतोब बंद कर. गोवा 365 खातीर चोपडेच्यान संदीप कामुलकार. गोंयची शीम ओलांडून भितर येवपी लोकांची सारकी तपासणी जावपाक जाय. लोकांचेर जे स्टॅम्प मारतात ते सॅनिटायज करून परतून वापरपाक जाय. आम आदमी पार्टीचो फुडारी सिद्धार्थ कारापुरकारान मागला. एकाचेर मारलेलो स्टॅम्प तश्या तसो दुसऱ्याचेर मारचो न्ही हातूंतल्यान कोरोना पातळपाची शक्यताय आसा देखून हे स्टॅम्प सॅनिटायज करून परतून वापरचे अशें तेणें मागला. आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी खुबश्यो गाडयो भितर सरतात महाराष्ट्रा कर्नाटकाच्यान खुबश्यो अश्यो भितर सरतात तातूंत भितर गोंयकारूय येतात आनी गोंयचे भायले लोक येतात. आतां गोंयकार कोण येतात जे घरा येवपा जाय भायर उरले अडकून उरले खंय कामार गेल्ले ते येतात आनी हे जे दुसरे येतात ते ट्युरिस्ट तांकां कशें चॅक करता कितें करता तें कांयच खबर ना. आतां काल एक फॅमिली आयली आनी ते सगळे पॉझिटीव आसा आनी तांचेर तो स्टॅम्प मारला हाताचेर. आतां जो तांचेर स्टॅम्प मारला तोच दुसऱ्यांचेरूय बी स्टॅम्प मारला न्ही. सो हो तर पॉझिटीव आसा दुसरे थोडे नेगेटीव आसतले तांकांय तोच स्टॅम्प मारला. सो सपोज हांगा व्हायरस आसा जाल्यार ताकाय व्हायरस येतलो न्ही. सो इतले कॅर घेवपा जाय म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंटान बॉर्डराचेर जे करतात तांणी कॅर घेवपा जाय ते सेन्सिटायज करून बाबा हें सॅनिटायज कशें करून परत मारपा जाय न्ही तो स्टॅम्प असो मारूंक घेना ते. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नुस्त्याचे ट्रक गोंयांत घेवं नाकात बोट धनी आणि पारंपारीक नुस्तेकारांनी सरकारा कडेन मागला. शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात कोविडाचो फैलाव जाल्ल्यान तांकां भंय दिसता.
हे ट्रक गोंयांत सोडले जाल्यार तातूंतले मनीस वांगडा व्हायरस घेवन येवपाक शकतात अशें तांचें म्हणणें. नुस्त्याचें होलसेल मार्केट उक्तें करचें पूण गोंयच्यो सीमो सील केल्या उपरांतच अशें गोंयच्या नुस्तेकारांचें म्हणणें. फकत थळाव्या बोट धनियांक आनी पारंपारीक नुस्तेकारांकच होलसेल मार्केटांत नुस्तें विकपाक दिवचें अशें ते म्हणटात. गोंयांतलो कोरोना व्हायरस जो मेरेन पुरायन काबार जायना तो मेरेन गोंया भायल्यान एकय नुस्त्याचो ट्रक गोंयांत घेवचो न्हू अशें ते मागतात. मार्केट ओपन करपा नाका कित्याक म्हणटा हांव, जेन्ना ही बॉर्डरीचेर हें नुस्त्या भितर येता, मार्केट ओपन करता जाल्यार पयल्यो बॉर्डऱ्यो पयल्यो सारक्यो टायट करपाक जाय. जर तर ही बॉर्डर तर टायट ना जाल्यार आमची रिस्क, आमी उरपा नाय, आमची गॅरंटी ना म्हणल्यार आतां आजून एट प्रेझेंट भायल्या नुस्त्या बॉर्डरीचेर भितर सरता. आमगेले प्रमाण सांगतान ही पयली बॉर्डर सारकी पयली पॅक करपाक जाय. कित्याक पयशे दिन त्या भितर येता हें आमी जाणाय. आनी आमच्या म्हाका खूद नुस्त्या टेस्ट करपा मशीन हाडपा नाका फॉर्मली ना म्हूण. आमच्या नुस्त्याक चोयन म्हज्यान सांगो जाता बाबा हें फॉर्मली ना म्हूण. आनी कितल्या दिसाच्या नुस्त्याक तें हाडलां आनी कितल्या पयसो येयला तें आमच्यान सांगो जाता. कित्याक आमी हितून ह्या बिजनसांतूय आहाय, आमी नुस्त्याचे आमगे दुसऱ्या बिजनस ना म्हणून आमच्यान तें चोयन पाडकून सांगपा जाता बाबा हें कितल्या दिसान नुस्त्याचें. हें सारकें बॉर्डरे वयल्यानसून पास जाता आनी गोंय येता. हे गोंय येयलें म्हणटकीर तें एकलो कांय ना, बारा मनीस येवन आमगेलें गोंय तुमी सारकें पिडार. ते हाडले आनी आमचेर बेज येयलो आमगे मार्केटाचे हेजे आमगे फ्रेश येताले आनी फॉर्मली नुस्तें हाडून तितून हें जालें आनी थोडे तेम हें गेलो. अशें इपाडी तें जाला. इपाडी आतां हें व्हायरसा नुस्तें व्हायरस तितून ते व्हायरस घेतले प्लस आम केले ताका लागून आमची मार्केटूच आतां आमगे आनी 15 दीस जाले. 15 दिसांनी कितें आहा आमगेलें सद्या आमी कितें करपा आहा तें आमी सेल कोताय बरोबर सेल कोताय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. मडगांव पालिकेचे मिटिंगेन पेंडींग बिलांचेर बोवाळ जालो. बसकेक मुख्याधिकारी गैरहजर आशिल्ल्यान ताच्यो सयो जावपाक पावल्यो नात आनी वर्सभराची बिलां पेंडींग दवरपाच्या मुद्द्या वयल्यान बोवाळ जालो. पालिकेच्या कामा खातीर 66 कोटींचे बजेट पास जाला. मडगांव पालिका मंडळाची शुक्रारा बसका जाली. मडगांव पालिकेन 66 कोटींचे बजेट पास केला. पावसा आदल्या कामांचेर चर्चा जाली. शेडो कावन्सिलान कांय प्रश्न कामांचे बाबतींत उपस्थित केल्ले ताचेरय चर्चा जाल्ल्याची नगराध्यक्ष पूजा नायकान म्हायती दिली. पळयात. बजेट मिटिंगान आमचो टोटल रिसीट तेजो अमावंट जो आसा 66 crores 38,32,000. टोटल एक्सपेंडिचर आमचो 58 crores 21,68,107. आनी टोटल सरप्लस बजेट 81 crores 66 lakhs 3,893. आनी आमचे 2 सर्क्युलर आयिल्ले तेजे एक डिस्कशन जालें आनी पयलींचे आमचे मिनट्स कन्फर्म करपाचे आशिल्ले. पळय खुबशे कंप्लेंट्स आशिल्ले बिलां सायनर म्हणून त्या कारणां खातीर आमी स्टँडींग कमिटीन ते घेतिल्ले. तेच बिलां आयज आमचो चीफ ऑफिसर येवना कित्याक तेणी सीक लीव घातला, कालसान येवना तो आमी तेज्या कडेन एक्सप्लेनेशन मागपाक पावना. जेन्ना तो येतलो तेन्ना आमी एक्सप्लेनेशन. ही बिल केन्नाची म्हणून एक वर्साची माहीत सुद्दां आसा. नाही इतलें ते पेंडींग कित्याक दवरतले? पयलीं सीओ नासतना क्लियर करपाक जाय. कित्याक म्हाका खबर आसा फॉर एग्जाम्पल आयज तो सेक्युरिटीच्या बिलांचे एक आमचें डिस्कशन जालें. तितून सगळें एमींग बी सगळें सर्टिफाय केल्लें आसा पूण तरी आसतना तें सायन जावना म्हणून तिणें म्हाका लेटर केलो. सो चीफ ऑफिसराक तेंच विचारपाचें आशिल्लें पूण चीफ ऑफिसर ना सो त्या कारणां खातीर आमकां तेजें आन्सर दवरला. जेन्ना तो येतलो आमच्या प्री मॉन्सुनाची नाला डिसिल्डिंग ट्री कटींग म्युनिसिपलिटी कितली प्रिपेर्ड आहा? तेजेर आयज डिस्कशन जालां आमच्या कशें आसा तें म्हणजे शेडो कावन्सिलान जे आमकां घातिल्लें की ऑलरेडी कामां जाल्लीं आसा म्हणून ताका लागून आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें जी की तेजें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. तर आमी ताका लागून टेंडर बी सगळें केलां. ट्री कटींग नाला डिसिल्डिंग आमचे डिसिल्टिंग ट्री कटिंगाचें सुद्दां आमी आतां 50,000 कोटेशना भितर तें करपाचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. पेट्रोल, डिझल आनी सोऱ्याचे दर वाडीचो गोवा फॉरवर्डान निशेध केला. ही दरवाड म्हटल्यार लोकांच्या घायांचेर मीठ सोडपाचो प्रकारच आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जाहीर केल्ले 20 लाख कोटी रुपयांतले गोंयांक कितले मेळटले अशें तो विचारता. 2012चे विधानसभा वेंचणुकेंत व्हॅट शुन्याचेर हाडपाचें उतर मनोहर पर्रीकारान दिल्लें. त्या वेळार भाजपाक 21 सिटां मेळिल्लीं.
टॅक्स वाडोवन आनी कोरोनामुक्त गोंय करपाचो नारो दिवन दिल्लीच्यान गोंया रेल्वे हाडप भाजपाक फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत परवडटलें काय कितें असोय तेचो प्रश्न. आता काल प्रधानमंत्र्यान पॅकेज डिक्लेअर केली 20 लाख कोटीची. गोंयकार जे आसात, लोकल गोंयकार जे आहा, तांच्या मनात एक प्रश्न आहा, जो प्रश्न हांव वोकल आज करना. प्रश्न असो की ह्या 20 लाख कोटीचे पॅकेजींतलो कितलो पार्ट, कितलो कुडको एक बीजेपीचो मुख्यमंत्री गोंयचो बीजेपीचे प्रायम मिनिस्टरा कडच्यान हाडूंक शकतलो, हो प्रश्न. आता आमी पळयलां की सरकार ह्या दिसांनी ड्रास्टिकली टॅक्सीज वाडयता. कित्याचेर टॅक्सीज वाडयता? डिझलाचेर वाडयता, उदकाचेर वाडयलेले आहा आनी सोऱ्याचेर वाडयल्ले आहा. आता प्रश्न असो येता की मनोहर पर्रीकार जेन्ना 2012 जेन्ना ताणी एक वेव्ह तयार केली आनी बीजेपीक पयलेच ना 21 सीट तांचे स्वबळाचेर मेळ्ळे, तेन्ना ताणें डिझलाचेर वॅट 0 केल्लो. आज डिझलाचेर वॅट 20चे वयर 21% जाल्लो आहा. हाजो अर्थ कितें की मनोहर पर्रीकारान 0% वॅट डिझलाचेर करून 21 सीट मेळ्ळे. ही लिगसी प्रेझेंट मुख्यमंत्र्यान पूर्णपणान काबार केली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.